समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार. हांव मारिया लूर्ड्स फेर्नांदीस, गांव नेवरा, गोंय. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय at AWAAZ रेडिओ 99.8 FM, साउथहॅम्प्टन UK. तुमचे मुखार दवरता एक कविताचें नांव जावन आसा इश्टागत. आनी कविता रोचपी कवी बाबश्री एंटनी कोर्रेया पियेंकार, गांव सायपें खांदोलीं बार्देस, गोंय. तर आयका ती कविताचें नांव इश्टागत. इश्टागत खूब भासांची आसता. जात, खात, धर्म, भेद लागोना. थोडे काल मोगाचे इश्ट आसल्यार आयज दुस्मान जावंक विसरोना. इश्ट आसचे तर ते अशे आसचे. आवयच्या उंटयेंत बसून तिचें अमृत दूद पिवन मोदूर तिच्या पावलांनी चलून आवयची जाणवीक इश्टागत जोडटात तसले. आमच्या जिवितांत आमकां आवयच्या कुसव्यान मेरेन ते फुडारी जिविताचो फोलेर आमकां जी दिशा दाखयता ते वाटेर आमकां खूब इश्ट मेळून इश्टागत जोडटात. कांय जाणांची इश्टागत तात्पुरती, आपलें काम जायसर तिगता तसली. कांय जाणांची इश्टागत आसता असली तोंडार आसो, फाटल्यान मुठी जोगपी, घरच्या आकांताक सांपडल्यार पयस जावपी. घोव बायल एकामेकाक विसरत, भुरगीं आवय बापायक पयस जायत, भाव भयणां गिरेस्तकायेक झगडत, रोगताची तांची नातीं तुटत. पूण एके आवयची इश्टागत केन्नाच तुटची ना, सोंपची ना, जे मेरेन तुज्या आंगान खेळटोलें आवयचें रोगत. जे मेरेन तुज्या आंगान खेळटोलें आवयचें रोगत, ते मेरेन घडयेक तूं तिका विसरत. पूण आमची मोगाची आवय केन्नाच विसरची ना भुरग्यांची इश्टागत. पूण आमची मोगाची आवय केन्नाच विसरची ना भुरग्यांची इश्टागत. देव बरें करूं.